नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गरज पडली जाल्यार सांगे मतदारसंघाकूय एसटी समाजा खातीर दवरतले राखीव. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आश्वासन. लोकसभा वेंचणुके पयलीं करतले खण मालाची पावणी. काजू पिकावळीकूय दितले अनुदान, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. भाजपा आनी काँग्रेस भियेता आरजीपीक, सांगता विरेश बोरकार. प्रादेशीक पक्षांक दिल्ली वाव ना म्हणपी सिक्वेराकूय काडलो उजराव. वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर येरादारी पुलिशेन काडलो नवो नेम. रेंट अ कार आनी बायकवाल्यांक सायन करून दिवचे पडटले हमीपत्र. म्हापशें नुस्तें मार्केटाची जाल्या अवतिकाय. सोय सुविधांचो उणाव, नव्यान वेंचून आयिल्ल्या अध्यक्षान घेवची दखल, नुस्तेकारांची मागणी. आनी सरकारी खात्यां मदीं ना समन्वय, ताकाच लागून आडखून पडल्यात स्मार्ट सिटीची कामां. दक्षिण गोंयचो खासदार सार्दिनाची टिका. आनी आतां खबरो विस्तारांत. फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेंत एसटी समाजा खातीर 4 सिटां राखीव दवरपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. सावर्डे आयोजीत केल्ल्या संकल्पपत्र अभियाना वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. एकाद्र्या वेळार सांगे मतदारसंघाकूय एसटी समाजा खातीर राखीव दवरचो पडलो जाल्यार तेवूय करतले, अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें. ते 4-5 जाण बसल्या पयलीं फटींग लोक अस्पश्ट शब्दांत सांगता. हांव चॅलेंज करता तांकां, तांच्यांनी सांगचें म्हाका तांच्यांनी कशा पद्दतीन ट्रायबला खातीर सपोर्ट केला, खंय ट्रायबला खातीर सपोर्ट केला सांगचें म्हाका. अरे आमी जर आमचें सरकार सांगता म्हणजे मोदीजीच्या जर केंद्रीय मंत्रिमंडळांत जर आमी निर्णय घेता, आमच्या ट्रायबल भावांक आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दितले, फुडले 4 सीट हे ट्रायबल भावा खातीर आसतले आसतात, ते मोदीजीची गॅरंटी आसा. अरे आमी आत्ताच सांगता, मदींच कोण तरी उडयलो सांग्यार तांकां रिजर्वेशन करपाचो ना, दोतोरांक सुभाषाक प्रोटेक्ट करपाक जाय. अरे सुभाषानूच सांगलें फाल्यां सकाळी सांग्या वयल्यान सुद्दां ट्रायबल निवडून हाडपाची जबाब भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आसा. आमकां फटींगपणां उडोवपाची संवय ना. अरे आमी जी गॅरंटी दिता ती मोदीजीची गॅरंटी आसा. हांच्या सारकेले हे जे रस्त्यार थंय बसून आशिल्ले पळय न्ही, तांच्यांनी कांयच ट्रायबला खातीर केन्नाच करूं ना. आनी होय पेपर आमी लोकां मदीं वयतले, भाऊ सगळा सावड्ड्या येवणी तांकां म्हणून आपूण पळयता कोण कोण आसा ते. लोकसभा वेंचणुके पयलीं उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत पडून आशिल्ल्या खण मालाची पावणी करतले, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. पावणी केल्लो खण माल सोंपलो, देखून आतां पडून आशिल्ल्या खण मालाची पावणी करतले. काजीचो दर कमी जाल्ल्यान शेतकऱ्यांक लुकसाणेक तोंड दिवचें पडटा, देखून काजूकारांक अनुदान दितले, अशेंय मुखेलमंत्र्यान सांगलां. ऑप्शन केले उरलेले 10 ते ब्लॉक सध्या ऑप्शन करपाच्या वाटेर आसा. ही ऑप्शन मटेरियल सगळे आमी दिवन सोंपयले. डंप ऑप्शन इलेक्शनाच्या पयलीं सावथाक आनी नॉर्थाक दोनूय कडेन डंप ऑप्शन चालू जाता. ताका फटींग उडोवपाची गॅरंटी हे ना, संवय ना. ही गॅरंटी कोणाची? मोदीची गॅरंटी. कोण म्हाका सांगलें आमी मोदीच्या गॅरंटीचेर उलयता, जे सांगता ते करता. मोदीची गॅरंटी ही अशी गॅरंटी आसा, आमी जी गॅरंटीची गॅरंटी दादली हेजी गॅरंटी दिता. सिनियर सिटीजनांक सारकें खबर आहा, आयज एकूच मनीस गॅरंटी दिवपाक शकता तो मोदीजी. मिटिंगेक ट्रेडर सेलाची मिटींग आसली. भारतीय जनता पार्टी ट्रेडरांच्यो वेगवेगळ्यो समस्या सोडोवपा खातीर आमी लोकां मदीं येता, लोकांक विचारता. मोदीच्या विकसीत भारत ताका संकल्पनेची सजेशन्स कित्या ती आमी बॉक्सान घालून घेता. म्हणजे विजन कंप्लीट करपा खातीर लोकांची सजेशन. सर, काजूकार खंय तरी रेट कमी आसा म्हण काजूकार बेजार आसा, तेजे वयल्यान काजूकारांची सबसिडी दिता आमी. भाजप आनी काँग्रेस आरजीपीक भियेता, ताकाच लागून दोनूय राजकीय पक्ष आरजीपी ही बी टीम आशिल्ल्याचो आरोप करतात, अशें आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकार सांगता. प्रादेशीक पक्षांक दिल्ली वाव ना म्हणून सांगपी मंत्री आलेक्स सिक्वेराकूय ताणें उजरावन काडलो. जो भाषणां दितालो स्टेजीर मेळोन की ह्या बीजेपी वडोवपाक जाय, ह्या बीजेपी
जी फोटिंग कोणा केल्ली आसा तांकां वडोवपाक जाय, कोणा डिफेक्ट केल्ले आसा तांकां वडोवपाक जाय. पण आयज तोच बीजेपीन भितर सरलो आनी आयज तो ज्ञाना सांगता. आयज खुबशी जी स्टेटमेंट्स आसा ती तेजे कडल्यान येता. तशेंच तेजे एक स्टेटमेंट जे आसा ते स्टेटमेंट आउट जाले. जशें रुबटान सांगले एक स्टेटमेंट आउट जाले ते म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्षाच्या बाबतींत. तो म्हणटा की ते रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्षाक मातूय स्कोप ना. आतां रिजनल पार्टी आयज खरें म्हटल्यार तेणे रिस्पेक्ट करपाक जाय. तेज्याय मतदारसंघात जेन्ना नुवें मतदारसंघात आमी पळयता एक हिस्ट्री क्रिएट करून दाखयली. कांयच पयशे मोडनासतना कारण कोणाक सोरो नाजाल्यार कोणाक चिकन दिनासतना थंय सेकंड नंबराचेर रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्ष येयल्लो. आनी जर तर आमकां आनीक मातसो सपोर्ट गावलो जावं लोकांचो आनीक आमकां बेसांव आशिर्वाद गावलो जाल्यार आमी आमचे ते सीट 100% येतले आसले. पण जे काम आसा रेव्होल्युशनरी गोल्साचे नुवें मतदारसंघांनी चालूच आसा. तेणे स्टेटमेंट केलो की दिल्लीक ह्या रिजनल पार्टीक कांय स्कोप ना. आतां दुर्घटना सांगलें की सगल्यो ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा रिजनल पॉलिटिकल पार्टी जावं ती साउथर्न पॉलिटिकल पार्टी आसूं, नॉर्थ इस्टर्न पॉलिटिकल पार्टीज आसूं जावं वेस्टर्न पॉलिटिकल पार्टी आसूं, आयज सगळे सेक्टरान म्हणजे सगळे स्टेटीनी रिजनल पॉलिटिकल पार्टीज आसा. आनी रेव्होल्युशनरी गोल्स आनी एकदां सांगपाक सोदता, तुका याद करपाक सोदता, तुजी याददाश्त मातशी कमी जाली आसतली, तुका याद करपाक सोदता रेव्होल्युशनरी गोल्स पार्टी ही आयज स्टेट लेवल रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा. तशीच रेव्होल्युशनरी गोल्स पार्टीक आमचो रिजर्व सिंबॉल जो आसा तो फुटबॉल मेळिल्लो आसा. ते एखाद्याच्या याद नाशिना. आनी अशें न्हू की आयज हो न्यू पॉलिटिशियन तो एक एक्सपिरियन्स पॉलिटिशियनूच म्हणून आयज अशी दुर्दशा जाल्ली आसा गोंयची आनी गोंय कशें काबार जावपाक पावल्लें आसा हें सगळें पळयत आसा. आनी तो एक्सपिरियन्स पॉलिटिशियनान असले तरी विधान स्टेटमेंट्स करपाचे न्हू आसले बट तेणें केले. तेका याद करपाक सोदता हेज्या पयलू जो पयलींची जी एमजीपी आसली जावं यूजी आसली जावं बाकीच्यो यूजीडीपी आसा बाकीच्यो कितल्योश्यो पॉलिटिकल पार्टी येवन गेल्यो जे पॉलिटिकल पार्टीनी गोंयांत येयले आनी सेंट्राक वचून एमजीचो एमपीज पावले आनी इतले एमपी पावले थंय लॉ मिनिस्टर वचून जालो. सो इतले आसून वचून आयज हो जो स्टेटमेंट केला तो त्या खरें म्हटल्यार शोभा दिना आनी तो मिनिस्टर जावन हो स्टेटमेंट केल्लो आसा. रेंट अ कार आणि रेंट अ बायक हांच्या खातीर गोंयांत वाडपी अपघातांच्या फाटभुंयेर आतां येरादारी पुलिशेन एक नवो नेम काडला. रेंट अ कार आणि रेंट अ बायकवाल्यांक मालकां कडल्यान सय करून अंडरटेकिंग घेवचें पडटलें हमीपत्र. ह्या अंडरटेकिंगाचेर सोरो न पिता गाडी चलोवप आनी हेर येरादारी नेमांचो उल्लेख आसतलो. ह्या अंडरटेकिंगाची एक प्रत रेंट अ कार वा बायक चलोवप्या कडेन जाल्यार एक प्रत मालका कडेन आसतली अशी माहिती येरादारी पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान दिल्या. A rent a bike and rent a cab vehicle are more likely to meet an accident, and the data we have studied the data, and it has come out that they are twice as likely as compared to normal vehicles to meet an accident. So this is a very worrisome trend that has been observed, and the reason is that the reason we can attribute is because the users which are using these vehicles they are in it is one of the reason is that they are negligent about the traffic rules because they mostly come on holidays and vacations, and the second is that they are not aware about the topography of Goa. There is very peculiarity about the roads and a lot of diversions are there. Roads are very narrow in a lot of stretches and there is a lot of vehicular movement in these stretches. So this makes the job of any user very difficult, and particularly if a tourist comes from outside, he is not aware about these conditions, so he or she is more likely to meet an accident. So for this purpose, to instill a greater sense of awareness that what challenge will lie ahead of a user when the user rented vehicle, we are going to make them sign an undertaking at the moment they are getting the rented vehicle from the agency. So we have designed two undertakings, one for rented bike and one for rented cabs. And these undertakings contain 10 points, 10 road safety regulations that the user will read and user will fill his personal details on this undertaking and then sign it. So this is the undertaking for rented car and this is the undertaking for rented bike. So based on the specific issues of bike and cab, this undertaking has been drafted. For example, a bike undertaking contains regulations like that I will not ride the bike without wearing the helmet. I will not ride the bike triple seated.
I will not use the mobile phone while riding the bike. I will not ride the bike under the influence of alcohol. All these 10 points have written we have mentioned all the legal sections pertaining to each of the issue, so that they are aware that how much penalty is there. So and they will also enter their personal detail and they will sign it. They will sign it at the bottom. So this undertaking, there will be 2 copies of undertaking that the user will have to sign. One will be kept by the user himself throughout his stay in Goa, and other will be submitted to the rented agency. म्हापशेच्या नुस्तें मार्केटाची अवतिकाय जाल्या. गरजेच्या सुविधांच्या उणावाक लागून नुस्तेकारांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. नव्यान वेंचून आयिल्लो मार्केट अध्यक्ष नगरसेवक साईनाथ रावळान लक्ष घालून दखल घेवची अशी नुस्तेकारांची मागणी आसा. गोंयकारांक नुस्त्या बगर उणीक वचना अशें म्हणटात. मात जर नुस्तें मार्केटाची चवथिकाय जाल्ली आसत तर बरें आनी ताजें नुस्तें कशें मेळटलें हो प्रश्न उप्रासता. म्हापशेच्या नुस्तें मार्केटाची जाल्ली दुर्दशा पळयली तर नुस्तें खायनाशिल्लें बरें अशें तुमीच म्हणटले. गरजेच्या सुविधांच्या उणावाक लागून नुस्तेकार लेगीत फुटल्यात. आयकात तांचें म्हणणें. मार्केट आमचें स्वच्छ ना. आतां तेणी सायनात पळय तो जाला, तेणी सगळी ती खडपां बी हें बुस्तून जाल्या, ते वयले रगात सकयल देंवता, त्यो वाळयो सारक्यो ना, सगळ्याक वणें पडल्या, टॉयलेट ना आमकां, उदीक ना आमकां. तेणी सगळें सायनातान आमचें आतां करून दिवचें. आमी तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की तो आतां काल दर्या जाला, आमी खूश जाल्या तो जाला. तेणी आमचे मार्केटाचे ते वणे बीन पडल्या ते पुरोवन दिवचे एक जालें. आनी दुसरें ते मार्केट मातशें क्लीन दवरचें. खूब बुरशें आहा तें मार्केट. ते मार्केट आमच्यान पळोवंक जायना आनी गिरायक येयल्लो गेल्लो म्हणटा आमकां एक कितें ना. आमकां लायट आतां थंय आहा, एक फॅन ना, फॅन घातलेले, फॅन बंद पडल्या. दुसरें उदीक ना आमकां, टॉयलेट ना आमकां. लोक सगळो टॉयलेटाचें उदीक काडटा आनी ते नुस्त्याक वापरता. आमच्यान पळोवंक जायना तें. आयकला न्हू, म्हाजो थंय फ्लॅट लागीं आमी कितें करता, एक व्हडली कॅन भरता आनी उदीक हाडटा. आमकां आवडना तें. लोक कांय नुस्तें व्हरोन येता तें पळयना कसलें उदीक मारता आनी कितें करता. आमचो डिमांड मनशे कडेन वता न्हू, तें रगत पळय वता वयलें सकयल, तें बंद करचें तेंच्यान. व्हडली पायपां घालचें. ही आमची मागणी. आनी आमकां टॉयलेट आनी उदीक. नमस्कार, आमी आसा म्हापसा नुस्त्या मार्केटान. म्हापशेचें नुस्तें मार्केट हें गोंयभर फामाद अशें नुस्त्याचें मार्केट. पण आयज आमी पळयता की हेजें नुस्त्याचें मार्केट जें आसा तें जावन एक बुरश्या वेवस्थेन आसा. आयज आमी नुस्त्याच्या मार्केटांत येवन जायत्या ह्या नुस्तेकारांक बायलां आसा तेंचो प्रश्न, तेंचो जो इश्यू आसा ह्या मार्केटा बद्दल जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. जेन्ना आमी मार्केटान भितर सरली तेन्ना ही जी वेवस्था, जी सद्याची सिट्युएशन आसा म्हापसा मार्केटाची, ती सध्या एका वायट परिस्थितीन आसा. वयता थंय आमकां अश्यो घाणी दिसत्याक पडटा. भितर सरतकच दोनी सायडीन जी लोक आसात ते पान खावन फुटलेले दाग जे आसात ते दिश्टीक पडटा. त्याच प्रमाणे जेन्ना आमी हांगासरले नुस्तें विकपी जे आसात तांकां विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी अशें सांगलें की हांगासर उदकाची जी सोय आसा ती ना. तांकां लायट, फॅन आनी जे यूज करपा खातीर जे उदीक लागता, जे नुस्तें यूज करपा खातीर धुवपा खातीर तांकां उदकाची जी गरज आसा ती सद्या तांकां हांगासर मेळना. जेन्ना हांगासर ती येयली तेन्ना तांकां टॉयलेटीची सोय अशी ना. हांगासर चडशीं बायलां जी नुस्तें विकपी आसा तेंची हांगासर गैरसोय जाल्ली दिसल्या येता. जेन्ना ग्रावंड फ्लोर नुस्तें विकतात तो फ्लोर सोडून वयर जेन्ना आमी पावले तेन्ना थंयसर जे चिकन आनी मटन जे कापपी शॉपां आसात ती जेन्ना धुतात तेंचो जो उदकाचो जो कोयर सगळो आसा तो ग्रावंड फ्लोराचेर सगळो व्हांवून येता. आनी त्या उदकाक लागून हांगासरल्या ग्रावंड फ्लोरार जी नुस्तें विकतात तांकां तेंचो त्रास जाता. तेंची सगळ्यांची मागणी आसा की हांगासरले जे नुस्तेकार विकपी आसात तांकां बेगींतल्या बेगीन टॉयलेट, उदीक, लायट, फॅन ह्या सारक्यो ज्यो इत्यादी गोश्टी आसात त्यो बेगींतल्या बेगीन पुराय जावच्यो. ह्या सगळ्यांची जी गैरसोय जाल्ली आसा ताचेर त्या सगळ्या लोकांची मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन
सरकारी खात्यांमदीं सारके समन्वय नाशिल्ल्यान हाचो त्रास लोकांक सोंसचो पडटा. स्मार्ट सिटीच्या कामांत लक्ष घालून बेगोबेग ते पुराय करचे असो सल्लो दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मुखेलमंत्र्याक दिला. सरकार फकत आश्वासनां दिवपाकूच उरता, कामां मात वेळार जायनात असो तोमणो लेगीत ह्या वेळार फ्रांसीस सार्दिनान मारलो. आतांच हांव पणजे भोंवपाक गेलो. स्मार्ट सिटी सगळे एक मारक दोन तीन मारक दोन हांव सीएमाक सांगूंक सोदतां, after all you are the chief minister, make sure that there is coordination between departments. If it is not smart city, Penjim has become ugly city. Smart city, na? कित्याक टायमार केल्लें जायत हें जावपाचें. काल हांव सांगता करूच तो नागलाची गाडी वचपाचें ना. आतांच म्हाका फोंडेसान फोन आयलो. थिंगा डेरी आहा ते मार्गाचेर उगडला की रिटेम जालो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट एंड PWD कोण उकाणी कोण नाही वताचेर जाता वताचेर तेन्ना हांव चीफ मिनिस्टराक मागूंक सोदता हॅव अ मीटिंग एंड ब्रिंग सी that there is coordination between departments. गोंय तरी मुखार वतले आनी चीफ मिनिस्टर जावन गेले. टायमार कामां जावपाक जाय. तुमी फकत उलोवपाक बीजेपी सरकार म्हणटा तो एश्युरन्स दिवपाक कांय करून दाखोवंक ना. फाटल्या 5 वर्सां दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान फोंड्या आनी सावर्डे म्हालांत कांयच कामां केल्लीं ना म्हणून ताका फोंड्या आनी सावर्डे कोण वळखना अशी टिका मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या. काँग्रेस फुडारी आपल्या कार्यकर्त्यांक मान दिनात म्हणून काँग्रेस कार्यकर्ते काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपात येतात असो तोमणो लेगीत मुखेलमंत्र्यान मारलो. जनतेन काँग्रेसीक मतां कित्याक मारची असोय प्रश्न मुख्यमंत्र्यान संकल्पपत्रा अभियाना वेळार फोंड्या आनी सावर्डे मतदारसंघात गेल्ल्या वेळार विचारलो. आणि तुमच्या सगळ्यांकडे मागता की ही सगळी सजेशन्स तुम्ही दिवची. तुम्ही मुद्दामून सार्दीन केन्ना आयल्लो म्हणून याद जाता. फाटल्या 5 वर्सांक सार्दीन केन्ना आयला ना म्हाजें चुकलें. हांवें विचारूंक जाय आसलो खासदार कोण जाय म्हणून. खरें म्हणजे हांवें विचारत थोडे जाण अजूनय नरेंद्रूच म्हणून सांगता कारण तेच्या मदीं कोण जाला तो कोणाक यादूच ना. आनी विशेश करून आमकां फोंड्याकारांक तरी याद ना कारण फोंड्याकारांनी सार्दिनाक केन्ना पळयलोच ना. कसलो सार्दिना आतां तो खूब जाणटो जाला. मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना म्हाका पयरूच मेळ्ळो. ओके त्या खातीर सार्दिनाची कोणाकूच याद ना. तेणी कितें फोंड्यांत 5 वर्सांक प्रकल्प केलो. आयज पर्यंत खंयच्याच सरकारान गॅरंटी दिल्ली जाल्यार म्हाका सांगची. काँग्रेसच्या सरकारान तरी गॅरंटी दिल्ली. काँग्रेसच्या सरकारान कसलीच गॅरंटी दिवंक ना म्हणून बाब प्रवीण नायक आमच्या बरोबर आयले. हांव तेंचें अभिनंदन करता फाटल्या फावटी. तांकांय कळ्ळें की काँग्रेसीचें कांय धड ना म्हणून कारण जो काँग्रेसीचो लिडरूच थंय भोंवता आसतना कुत्र्यांक घेवन भोंवता. तुमी फोटो पळयला तो तेजो आतां ते भारत जोडो कितें तरी एक यात्रा काडला. एक कुत्रो गाडयेर एक गाडयेन आपूण आनी 2-3 जाण अशे ताका ते बॉडीगार्ड आसतात पळय ते. एक तुमकां मुद्दाम कळना बिस्कीट काडली आनी कुत्र्याक दिली. कुत्र्याक बिस्कीट आवडली ना कोणी हें कितें खावंक ना तीच बिस्कीट काडून आपल्या कार्यकर्त्याक दिली. ही परिस्थिती काँग्रेसची आसा. कार्यकर्त्याक थंयसर मान ना. लोकांचे तर सोडूनच दिया म्हणजे लोकांक तर कोण विचारत ना. आनी हें सगळें पटल्या उपरांत माननीय बाब प्रवीण नायक हाका पटलें देशाचो नेता एकूच कोण मोदीजी. फाटले फावटी हांव सावर्ड्या येयलो तेन्ना विचारतालो सार्दिनाका केन्ना येयला काय म्हणून. हांवें थोड्याक घेतालो खासदार कोण काय म्हणून. थोड्यांनी म्हाका सांगलें तरी सावयकरच म्हणून कारण तो आसलो तेन्ना याद आसा. तेज्या उपरांत कोण जालो हो यादूच ना आमकां कारण आमी ताका केन्ना पळोवंकूच ना. पळयला केन्ना हय मला पळयला रे हा ना. तो आमच्या सावड्ड्यान केन्ना दिसोंकूच ना. ओके स्कीम जर सोड तो केन्नाच दिसोंक ना. मागीर सावड्ड्याकारांनी कित्याक मतां मारची हांव विचारता तें हें सावड्ड्याकारांनी काँग्रेसीच्या हातीचेर मत मारचें कित्याक म्हाका सांगचें कुडीचें. कोणाच्या घरात फाटल्या 10 वर्सांक काँग्रेसचो कार्यकर्तो गेला खंयचो फॉर्म घेवन गेला कोणाचो फॉर्म भरला कितें केला तेंच्यांनी. हांव म्हणटा बाकीच्या खातीर सोड आमच्या खातीर कितें केला जाल्यार सांगात. अरे जेन्ना कोविडाक लोकांच्या घरात काय मेळत असले तेन्ना सगळे घेऊन गेले आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते प्रत्येकाच्या घरात गेले. ताच्या 10 वगैरे पंचायतीन गेलो तेन्ना तो गेलो बालाजी गेलो. हांगा काँग्रेसवाले कोण येवंक ना आनी फक्त मतां मागपाक येतात. अरे 10 वर्साच्या कार्यकाळात मनीस आसा काय ना हो सुद्धा पळोवपाक कोण येवंक ना.
आणि आम्ही सांगता आज प्रत्येकाची काळजी, प्रत्येकाच्या घरात वाईट प्रसंग झाला जाल्यारय भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो गेला आणि बऱ्या प्रसंगाकूय भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो गेला. गोयचे पर्यटन खंयच्या दिशेत चल्ला? कोलवा सेर्नाभाटी दर्यावेळेर इतली बेकायदेशीर बांदकामां जाल्यात ती पळयली जाल्यार हांगासर बरें पर्यटन कशें येतलें असो प्रश्न पडटा. कोलवा आनी सेर्नाभाटी दर्यावेळेर CRZ कायदो फाट्यार मारून कितलींशींच बांदकामां जाल्यात. त्या खेरीज दर्यावेळे वयलीं हॉटेलां आनी शेकां मदलें हळशिकावणें उदक डायरेक्ट दर्यांत सोडिल्ल्यान हांगासर घाणी पडल्यात. दर्यावेळो निवळ दवरपाचें कॉन्ट्रॅक्ट भायल्यांक दिल्लें. तांकां गोंयचें कांयच पडून गेल्लें ना. हेच कॉन्ट्रॅक्ट गोंयकारांक दिल्ले जाल्यार बरें जावपाचें. ह्या विशीं समाज वावुरपी जुडीथ आल्मेदा आनी साबिना मार्टिन्स कितें म्हणटा तें पळयात. The Environment Protection Act and the Coastal Regulation Zone 1991 and 2011. Now there is a 2019 one which has been challenged before the courts. These came into existence with the intention to protect the CRZ and to keep it protected from the sea entering into our villages. But today, because of the illegalities on the beaches, most of the structures which are along the beach are releasing sewage, are dumping garbage everywhere. Their tourism department says that they have kept an agency, but yesterday when we went to Kolva and Seernabati, we found a lot of garbage dumped in all the corners. And we found places where they were burning the garbage also. So is this agency which is brought from outside the state really doing its job? Who is auditing these agencies? Then we found that the people who were working at the toilet blocks, etc., were drinking water and are eating things and just dumping their plastic. When I questioned them, why you are not putting it in a container and keeping it separate? They said, "Nahi, koi bhi aake uthayega baad mein." This is the kind of mentality, because we are appointing people who do not love this state. My point to the government is, tourism minister, you better get our local people to look after this. You don't need people to come, agencies to come from outside the state and look after tourism in Goa. Well, today tourism is not happening for the people, either for the locals or for the tourists visiting the place. Our beaches are eco-sensitive zones and they have to be protected first. Now, under the coastal zone management plan, there has to be a protection management that has to be done. That is not done. And so how can you even think of allowing structures on that land? Most of the structures that are coming up are illegal. Then when the High Court strikes it down, then the government comes with an ordinance to protect these illegal structures. And this is what is happening. There is so much corruption happening in the government that for money, there are lots of compromises are done. People's health, the environment, and even our lives. See, as one activist, Judith was telling us that so many sand dunes are not shown on the plan. And when they are not shown on the plan, what happened was so many hotels have come up over there. If sand dunes are cut, the sea will come inward and all the villages which are along the coast will get inundated. Secondly, salinity will come into our well waters. So, is the government protecting the people? First, you protect the people of the state, then only we can invite the tourists. भाजपाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीन उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाहीर केली. पण दुसऱ्या वळेरेंत लेगीत दक्षिण गोंयची उमेदवारी जाहीर करपाक भाजपाक अपयश आयला. ह्या वळेरेंत हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि त्रिपुरा ह्या राज्यांतल्या उमेदवारांचो आस्पाव आसा.
फाटली कितलींशींच वर्सां पणजेकार सारकी सिटी बस सेवा नाशिल्ल्यान कंटाळिल्ले. निमण्या बुधवारा सरकारान पणजे 60 नव्यो सिटी बसी 1 एप्रिल सावन सुरू करपाची अधिसुचोवणी काडली. पूण शोकांतिका म्हटल्यार ह्यो बसी भोंवडोवपाक सध्या पणजे रस्तेच ना. ह्यो 60 बसी कदंबा महामंडळान खाजगी बस चालकां कडेन दिल्यात. ह्या 60 बसीन व्हडल्यो मिनी आनी बग्गी सारक्या गाडयांचो आस्पाव आसा आनी तातूंत चडश्यो इलेक्ट्रीक आसात. फायनली गोवा गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन काडलें आयज आनी पणजे शहराक आतां हाजे फुडें बऱ्यो चकचकीत अश्यो सिटी बसीस मेळपाच्यो आसा आनी 60 सिटी बसी ऑलरेडी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान घेतल्या आनी त्यो रेडी आसा आनी त्यो तांच्यांनी जे प्रायवेट ऑपरेटर हांगा आशिल्ले सिटी बसींचे तांचे कडेन हँडओवर केल्ले आसा आनी ह्यो बसी आतां 1 एप्रिलच्यान स्टार्ट जावपा आसा. सो ही एक पणजेकारां खातीर खूश खबर आसा आनी ह्यो बसी वेगवेगळ्या पणजेच्या भागांनी भोंवतल्यो आनी ताका कलर कोडिंग आसतलें त्या रुटा प्रमाणे सो दॅट इजिली आयडेंटिफाय जावपाक मेळटल्यो. सांतिनेज, तालिगांव, बस स्टँड, मार्केट, कला अकादमी, मागीर सांताक्रूज, बांबोळे, दोनापावल अशे सगळे एरियाज, इवन आल्तीन हे सगळे एरियाज ह्यो बसी कवर करतल्यो. आनी हातूंत भितर ल्हान व्हड अश्यो बसी आसा, थोड्यो व्हड बसी आसा त्यो भायले वटेन चलतल्यो, कांय ल्हान बसी आसा आनी इवन बग्गीज आसात आनी चडश्यो ह्यो इलेक्ट्रीक बसी आसा. आनी ह्यो बग्गीज आसा त्यो जे रस्ते टार्ड नात अशा रस्त्यांचेर ह्यो बग्गी चलतल्यो. सो अशे तरेचो हो प्लॅन आसा. 1 एप्रिलच्यान एक्चुअली सुरू जावपा आसा. आतां पळोवचें पडटलें की 1 एप्रिलच्यान सुरू जावपाक शकता काय ना, कारण पणजे सद्या रस्तेच ना. ह्यो सिटी बसी खंय वतल्यो खबर ना. पूण आयज नोटिफिकेशन आयलां आनी बसी रेडी आसा. सो आतां ह्यो बसी पणजेच्या रस्त्यांचेर धांवपाक लागतल्यो तेन्ना खरें म्हणजे पणजेकारांक एक व्हडलो रिलीफ मेळटलो, कारण इतले वर्सां पणजेकार हाजी वाट पळयता. सिटी बसी खातीर इतले लोकांक त्रास जाताले. फक्त सिटी बसी चलताल्यो त्यो एक मेन रोडाचेर भायल्यानच्यान वताल्यो आनी भितरले जे रस्ते आसताले तांचे सिटी बसी नासताल्यो आनी ताचे खातीर जे लोक आसा तांकां खूब त्रास पडटाले. सो ही जर 60 बसी जर पणजे चलपाक लागल्यो जाल्यार सिटी बसीचो प्रश्न आनी ट्रान्सपोर्टेशनाचो प्रश्न कायमचो सुट्टलो अशें आमी म्हणपाक शकता. ह्या आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.